नमस्कार, तुम्ही पळतात गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेंसाक लागून गोंयांत ना ताचो फायदो घेवन सरकार उडोवपाचे विरोधी पक्षांचे प्रयत्न चल्ल्यात ताचो भारतीय जनता पार्टीन खर निषेध केला। पर्रीकार फुडल्याच म्हयन्यात परत गोंयांत पावतलो आनी 13 मे दिसा भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोंयाक भेट दितलो अशें पक्षान जाहीर केला। मनोहर पर्रीकार नासतना राज्य कार्यकारिणीची बसका जावपाची ही पयलीच वेळ अशें गोंय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान सांगलें। दिसभर चलिल्ले हे बसकेक गोंयचो नवो प्रभारी अविनाश खन्ना आनी नवो राज्य संघटक विजय पुराणीक हजर आशिल्लो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे गैरहजेरीत सरकारी कारभार व्यवस्थित चलयला देखून कार्यकारिणीन 3 मंत्र्यांचे सल्लागार समितीक परबी दिल्या अशें दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकारान सांगलें। चीफ मिनिस्टर हे त्यांच्या हेल्थ ग्राउंड्सा खातीर खरें म्हणजे नाशिल्ले पण तरी सुद्धा त्या हातूंतल्यान आयज कोएलिशन गव्हर्नमेंट जो आमचो आसा तो कोएलिशन गव्हर्नमेंट बऱ्या पद्धतीन फंक्शन करता आणि काम करता। की गोंया भितर ऑपोजिशन पार्टीज सरकार डिस्टेबिलायज करपा खातीर आसत किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे गोंया भितर एक टेन्शन क्रिएट करपाचो जर प्रयत्न जे वेस्टेड ग्रुप्स करपाक सोदता त्याचो निषेध ही स्टेट एक्झिक्युटिव्ह करता आणि ताका लागून तशा पद्धतीचो उल्लेख खरें म्हणजे आमी पॉलिटिकल रिझोल्युशना भितर आसा। गोंय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर म्हणटा फुडल्याच म्हयन्यात उपचार पुराय करून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार परत गोंयांत पावतलो आणि साधारण ते मे म्हयन्याक आपूण येता म्हटल्यार एकदम तब्येत त्यांची बरी सुदारता, उलोवण्या वयल्यान तरी कळटा बरें उलयले आनी तेंच्यांनी आपल्यो आयच्या आपले गैरहजेरी म्हाका दिसता पयलींच आमची राज्य कार्यकारिणी जाता की मुख्यमंत्र्याच्या शिवाय किंवा मनोहर भाईच्या शिवाय पयली राज्य कार्यकारिणी आमची जाल्ली आसा। भाजपान फुडल्या वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। 13 मेक भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोंयांत येता ते निमतान गोंयभरांतल्या सगळ्या मतदान केंद्राच्या वांगड्याचो एक व्हडलो मेळावो पक्षान बांबोळी दवरला। ह्या मेळाव्या खातीर सगळे कार्यकर्ते आनी फुडारी दुचाकी घेवन गांवागांवांतल्यान येतले। हे 13 तारीख गोंयांत येवप अशें टेंटेटिव्ह डेट ठरयल्ली आसा। तेजे येतले ते कंप्लीट केवळ संघटनेच्या ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चराच्या कामाच्या पाहणी करपाक किंवा ते येतात त्यामुळे आमी एक व्हडलो बूथ मेळावो हो श्यामाप्रसाद स्टेडियमाचेर करप अशें ठरयल्लें आसा। पण ह्या वेळार करता आसतना आमी तो वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे आमी अशें म्हटलेलें आसा की जे बुथाची जी आमची टिमी आसात ह्या सगळे टिमी त्या बुथा वयल्यान 2 व्हिलर बायक घेवन ताका फ्लॅग लावन आपापल्या मतदारसंघांतल्यान येतले। म्हणजे आमचे प्रदेश अध्यक्ष आसत, आमचे MP आसत, सगळे मिनिस्टर आसत, ह्या सगळ्याच जाणांनी 2 व्हिलराचेर येवप अशा तरेचो तो कार्यक्रम आमी श्यामाप्रसाद स्टेडियमाचेर 13 तारीख ठरयल्लें आसा। आनी येणारी लोकसभा जी आसा त्या दृश्टीन तो कार्यक्रम आमकां अत्यंत म्हत्वाचो आसा कारण आमकां ठाम मत आसा सगळ्यांचें की भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय MP सीट जे आसात ते भारतीय जनता पार्टीक जिखूं जाय आनी त्यामुळे कार्यकर्त्यां भितर एक नवीन जोश निर्माण करपाक जाय आनी ते एक संबंध गोंय वयल्यान आमी एक इमॅजिन करतात की 10,000+ पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। बायल आनी भुरग्यांचेर जावपी लैंगीक छळाच्यो केशी कायद्यान पुराय करपाक जाय आनी पिडितांक तशेंच तांच्या घरच्यांक न्याय मेळपाक जाय अशें केंद्रीय बायल आनी भुरगे उदरगत मंत्री मेनका गांधीन सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक सांगला। मात्र राज्याक हो आदेश मेळ्ळा काय ना ताचेर सारकी म्हायती ना। हालींच देशभर बायलां आड गुन्हे वाडत आसात ताका लागून केंद्रीय बायल आनी भुरगे उदरगत मंत्र्यान ही खर पावलां उबारल्यात। भुरग्यां आड आशिल्ल्या लैंगीक गुन्यांवाच्यो केशी बेगोबेग सुटाव्यो करपाक जायत। अधिकाऱ्यांक लैंगीक गुन्यांवा बाबतींत परत ट्रेनिंग दिवपाक जाय। जे पुलीस अधिकारी तपासणेंत आडखळ हाडटात तांचे आड खर कारवाय करपाक जाय। तशेंच भुरग्यांची हेल्पलायन 1098 हाचे बाबतींत जागृताय निर्माण करपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। बिरेस्तारा वास्कोचो एक राजकीय फुडारी केनेथ सिल्वेराक पुलिसेच्या क्रायम ब्रांचान 2 दिसां खातीर रिमांडात घेतला। बुधवारा ताणें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरलो म्हूण फेसबुकार घातिल्लें। हालींच पणजे जाल्ले पोटवेंचणुकेंत ताणें पर्रीकारा आड वेंचणूक लढयल्ली। ही बातमी चुकीची। मुख्यमंत्री सध्या अमेरिकेंत उपचार घेता आनी मे म्हयन्यांत तो परत येतलो अशी आस्त आसा। पूण ताच्या पोस्टाचेर सत्ताधारी तशेंच विरोधी पक्षांतल्यान साबार प्रतिक्रिया आयल्यात। ते म्हायती खबर ना, सारकी खबर नासतना फेसबुकाचेर घालनात ते कितें म्हायती खबर आसपाक जाय न्हू। यू हॅव टू फर्स्ट नो द फॅक्ट्स. Without knowing the facts, if you put something on Facebook, is not correct. But the government said to me that it is action. No, the cyber cell, police is there. They will say.
is unacceptable and we don't approve it, it is bad. But at the same time, the government should have shown the maturity. You can't be so dictatorial. याच्या पहिले हे आमच्या लिडरांचे आमचं सरकार असताना युपीएचं राहुल गांधी ते सोनिया गांधी आमचे मनमोहन सिंग आमचे सगळे लिडरांचे कसले कसले सोशल मीडियाचेर हें करताले आमच्या काँग्रेस पार्टीन केन्ना अशें इतलें हें केलें ना ते सारकें डिक्टेटोरियल. Do you feel that the BJP is also displaying double standards, wherein when its MLAs are been accused of heinous crimes, they were no action was taken against them, while on these relatively non heinous crimes, such quick action is being taken? See, this government has been biased from the day one. We have seen number of cases. Their MLAs, their own people, when they are caught also, they don't act. Police don't act. I think more should be actually police has become puppet in the hands of BJP. So they are just trying to target the opponents. So if government had to release the health bulletin as demanded by our party, I think the things would have been different because this would have stopped. But assuming if something has been done, the police might have taken the action. So that's all. In fact, कशें आसा की कोणाबद्दलय माहिती जर आणि दॅट टू कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट जो होल्ड करता त्याच्या संबंधातली माहिती जर आसत जाल्यार ती कन्फर्म आसत आणि ती बऱ्या पद्धतीची जर आसत जाल्यारूच खरें म्हणजे सर्क्युलेट करपाक अर्थ आसा. आणि तशें जर कितें घडलां आसत जाल्यार police might have taken the action. That's all. So do you think it's a case of overreach by any chance? No, I don't think so. It's ultimately, I have not seen the complaint, neither I have examined the issue, but what I would say that the police have taken the action, that's all. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पणजे महानगरपालिकेन केल्ली लायसनांची पॉलिसी सारकी ना अशें पणजी हॉटेल आनी ट्रेडर असोसिएशनाचे मत. तांणी तांच्या प्रस्नांचेर बिरेस्तारा शारा उदरगत मंत्री फ्रांसिस डिसोजाक निवेदन दिल्लें. शारा उदरगत मंत्र्यान बुधवारा महानगरपालिकेचो कमिशनर महापौर आनी नगरपालिका प्रशासना सांगातान बसका दवरल्या. त्या वेळार ह्या प्रस्नांचेर तोडगो काडटले. महानगरपालिकेन ट्रेड लायसन, सायनबोर्ड आनी कोयराची फी मुळावे सुविधा दिनासतनाच वाडयल्यात असो आरोप हॉटेलवाल्यांनी केला. He was very sympathetic to us, and now he has fixed a meeting on Wednesday with the DMA, commissioner and the mayor. And he's saying this rule should be applicable to all the municipalities also. We said that licensing policy is bad of the corporation. It should be business friendly. There should be no headaches for the businessmen to run businesses. ही प्रॉब्लेम कितें आहा स्मॉल बिजनेसांक त्रास जातात कितके अप्रुवल्स कितके लायसन्सीस घेवचे पडटा तांकां आनी ते खर्चेतात खर्च जाता तसो कुशेन पूण टायम पिरियड जाता तेजी काळजी आसता म्हूण शक्य तितके हांव सगळे म्युनिसिपालिटींक हीच समस्या आहा तेंचीच समस्या पणजेचीच न्हू ती म्हणटकच आमी कितें करपा जाय मोदीजीन म्हटलां प्रायम मिनिस्टर म्हटलां कितें लेस गव्हर्मेंट एंड मोर गव्हर्नन्स सरकार कमी जावपाक जाय ते भशेन नगरपालिकांनी येवपाचें कमी करपाक जाय. पणजेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार. घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जो मेरेन तांचे ताटकत उरिल्ले प्रस्न सोडयनात तो मेरेन कंपनीच्या सुवातेंतल्यान हालचे नात अशें वेस्टर्न इंडियन शिपयार्ड लिमिटेडाच्या कामगार संघटनेन शिटकायला. एमपीडीन तांकां सुवात खाली करपाक लायली जाल्यार ते जिवाचे बरे वायट करपाक फाटीं रावचे नात अशेंय तांणी शिटकायला. WISLचे संघटनेचे फुडारी एमपीटीचो अध्यक्ष आय जयकुमाराक प्रशासकीय कार्यालयांत मेळ्ळे उपरांत संघटनेचो फुडारी अजीत सिंग राणी पत्रकारांकडे उलयतालो. फुडें कितें करप तें थारावपाक तांणी बसका घेतिल्ली. हालींच संघटनेक सुवात खाली करपाक नोटीस दिल्ली पण ही मालमत्ता संघटनेच्या कामगारांचीच देखून तांणी ती खाली न करपाचें थारायलां अशें राणीन सांगलें. आमची एक एक्सपेक्टेशन आसली पयलीं जी एमपीटीचे जे डेप्युटी चेअरमॅन आसा त्यांचे कडेन आमी क्लियरली सांगलेलें की आमी आयज आमची क्लेम जी आसा ती सबमीट करता आनी आयज तेंच्यांनी क्लेम मागलेली पण ती क्लेम घेवंक ना आमची म्हणजे आमची कितें कितें लायबिलिटी कितले हेणे आसा पळय तेच्या वरून दिसता की आमकां एमपीटीचे ज्या पद्दतीन कोऑपरेशन मेळपाक जाय तें कोऑपरेशन मेळोंक ना. कितें वतना तेणी एकच सांगलां कितें तें आपणाक फाल्यां सांगा तुमी आपणाक कोऑपरेट करता काय ना अदरवायज आय हॅव टू गो इन अ लिगल स्टायल. जो मेरेन कामगार भितर आसात तो मेरेन ते शांततायेन आंदोलन करतले अशें संघटनेचो फुडारी अलेक्झांडर पाशिकन सांगला आनी जर तांकां काडपाची सक्ती केली तर ते तांची शक्त दाखयतले अशें ताणें सांगलां.
डेप्युटी चेअरमॅना कडेन मिटींग जाल्ली आनी डेप्युटी चेअरमॅनान आमकां एक लिस्ट मागलेलें जितले तुमचे वर्कर आसा, ट्रेड कितें आसा, वर्सां कितें एज कितें आसा ती आपल्याक दी. जेपूण आपूण न्यू टेंडर घालतलो कंपनीक तेन्ना आपूण जाता इतले ट्राय करतलो ह्या भुरग्यांक घेवपाक. आयज आमी लिस्ट घेवन येयल्ले पूण MPT चेअरमॅनान हे लिस्ट घेवंक ना आनी तो फक्त म्हणटा 30-35 जाणांक घेतलो. हांव आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन मागता हे जे भुरगे फाटल्यान आसा त्यांचे फ्युचर, हे लोकल भुरगे, गोंयचे भुरगे 2 वर्सां जालीं तळमळटा. आमी लास्टाक दर्यान उडकी मारून हांव जाल्यार पयलीं मारतलो फ्लोटींग डॉकाक हात घातल्या काय हांव तुमकां आतांच टीव्हीचेर सांगता, जाय जाल्यार तुमी ते दिसांनी रिकॉर्ड करचे. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. वेर्णा उद्देगीक वसाहत गोंयांतली एक सगळ्यांत व्हड वसाहत, पूण रस्त्यार लायटी नाशिल्ल्यान रातचो हो वाठार भयांकृत जाता. ताका लागून हो वाठार असुरक्षीत जाला. तशेंच गोंय उद्देगीक उदरगत मंडळान मुळाव्यो सुविधा दिवंक नात आनी लिजाचे तांकां भाडें वाडयलां. हाका लागून ल्हान उद्देजकांनी विरोध केला. भाडें वाडोवपाच्या निर्णयाक पयलीं वेर्णा उद्देगीक संघटनेन फाटल्या सप्तकांत विरोध केल्लो. तशेंच फाटल्या सप्तकांत तांचे बसकेंत साधन सुविधा सारक्यो नात तोय प्रस्न तांणी मांडिल्लो. वेर्णा उद्देगीक वसाहतींत काम केले उपरांत घरा वतात तेन्ना साबार बायलांक तशें हेर हजारांनी कामगारांक काळखान वाट काडीत वचचें पडटा, कारण GSIDCन रस्त्याच्यो लायटी सारक्यो करूंक नात. गोवा 365 साबार लोकांक मेळ्ळे. तांणी होच हुस्को उक्तायला. भी आता है अनलीगल काम होता भी होगा रात को. ये लाइट बहुत जरूरी है. लड़के लोग भी आता जाता करता है रात को 8 बजे तक. बिल्कुल नहीं, पूरा अंधेरा है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कौन सा रास्ता किधर से जाना है. बीच में इसका घर ही का नीचे से दूसरा रास्ता भी आ गया. अभी लोगों को मालूम नहीं पड़ता रात को, इसके लिए एक्सीडेंट भी होता है. कित्याक आजकाल इतली प्रॉब्लम क्रिएट जाता कित्याक चडशी चेडवांक लागून रातची ती वयता तांकां लायटी ना सारक्यो. मिन्स कोणें कितें कितें जालें जाल्यार कोणी कितें एक्शन घेवपाक म्हणल्यार कांयच ना तांकां. सो ताका लागून म्हणटा कोणें तरी एक्शन घेवपा जाय, हांकां चोवपा जाय सगळे स्ट्रीट लायटीच्यो कशें कितें चल्लां तें. हांगा इंडस्ट्री गोंयांत नंबर 1 आहा वेर्णा इंडस्ट्री म्हणटा ती. पण हांगा रोड पयल्यार तसो खड्डो पडलेलो आहा. तशेंच हांगा काळोख लायटी म्हटल्यार हांगा एकूय खांब्याचेर लायटी पेटना. हांगा कितलेशे लोक चलोन वयतात आनी हांगा भिरान खंयचे खंयचे लोक येता. हांगा सुर्यो बिर्यो दाखोवन घेवन पयशे बिशे काडपा बी चान्सीस आहा आनी चेडवां बी हांगा ह्या काळखान अशीच वयता. म्हणून हांव IDC कडेन एक रिक्वेस्ट करता की हांगा जे खांब्यार लायटी ना तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाचें आनी ह्या लायटी हांगा उजवड करपाचो. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बिरेस्तारा बिल्डर आनी MES महाविद्यालयाच्या वारान लावपी लोकांची बसका जाल्ली. दिसाच्या वेळार बांदकामाच्या सामानांची येरादारी भितरल्या रस्त्या वयल्यान करचे नात अशें हे बसके वेळार थारायल्ले. तो रस्तो ते रातची 11 ते सकाळी 5 मेरेन वापरतले. मात सांजेची 2 ते 4 मेरेन शिमिटाच्या मिक्सरांक वचपाक मेळटले. मुरगांव उपजिल्लोधिकारी महादेव आरोंदेकारान घेतिल्ले बसकेत हो निर्णय घेतिल्लो. सगळे भागधारक आनी थळाव्या सांगातान ही बसका जाल्ली. जुवारीनगरात MES महाविद्यालया फाटल्यान साबार प्रकल्पांचें बांदकाम चालू आसा. थंय बांदकामाचें सामान व्हरपाक जड वाहनांची येरादारी जाता. As meeting it has been decided that heavy vehicles on that road, MES road, only heavy vehicles will ply during 11 PM till 6 AM in the morning. Sorry, 10 PM till 6 AM in the morning, and between 2 to 4 in the afternoon. Otherwise, they will not use any vehicles in that MES Junction road, and they are told to use that Wallis Junction road one way which is available, and then come back via MES Junction road. पण ह्या निर्णयाक मातसो विरोधूय जालो. ह्या निर्णयाचेर साकवाळचो उपसरपंच खोशी ना. Sadly, yesterday I have taken a resolution in the panchayat that if these vehicles ply on the road, we shall revoke their licenses. And today I cannot, agree to whatever the decision is taken, because I cannot make a self-contradictory statement. There's a lot of heavy vehicle movement in our area, and our residents were agitating. My deputy sarpanch, Udar Panch, she even stopped the vehicles couple of times. We also agitated, and then finally we felt that this was going beyond limits. So we ultimately agitated. We made a representation to our deputy collector, who convened a meeting saying that there should be some compromising solution.
Now we felt that yes, it's a housing project, people should have a shelter. So we have, after deliberation, we have ultimately agreed that they should ply their vehicles only at night. I hope they agree, they stick to whatever they have assured us. But if at all they don't abide by all the decision that is taken in front of the deputy collector, we will again come onto the road. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. थोड्यांक हो बारीक प्रश्न दिसूं येता, मात जाचे जळटा ताकाच कळटा. वास्कोच्या येरादारी कार्यालयात सारकी सुवात ना आनी साधन सुविधा नात म्हूण थंय येवपी लोकांनी हुस्को उक्तायला. हे कार्यालय दुसरे कडेन व्हरचें अशें लोकांनी मागलां. आयज मनीस कमी पूण वाहनां चड अशी गोंयची परिस्थिती जाल्या. वाहनांच्यो कायदेशीर गजाली पूर्ण करपाक येरादारी खात्या कडेन वयचें पडटा. वास्कोंतल्या खात्याच्या कार्यालया विशीं लोकांच्यो साबार कागाळी. आयज मनीस कमी पूण वाहनां चड अशी गोंयची परिस्थिती जाल्या. वाहनांच्यो कायदेशीर गजाली पूर्ण करपाक येरादारी खात्या कडेन वयचें पडटा. वास्कोंतल्या खात्याच्या कार्यालया विशीं लोकांच्यो साबार कागाळी. कर्मचारी कमी आशिल्ल्यान कार्यालयाची सोपणां झुरोवची पडटा. कार्यालयांत उबे रावपाक सुवात मेळना. ह्या दिसांनी घामाच्यो पावळी देंवता अश्यो लोकांच्यो साबार कागाळी. सरकारान नवें कार्यालय दिवन थाकाय दिवची अशें थळावे मागता. गरमी इतली जाता, एक स्टाफ केन्नाच टायमार अवेलेबल आसना. बंद हांगासर गेले, हांगा येयले, ह्या सेक्शनान येयले, आयज यो ना, आयज तो ना, फाल्यां यो, पेपर घेवन दवरता, सांजचे यो, जागो ना हांगासर अजिबात. गरमी जाता. तुमी पळयतात आसतले फाटल्यान कितले कंजेस्टेड आसा. एका लायनीन एकूच लायन करपाक मेळटा. दुसरो पास जाता जाल्यार ताका अशें मूव जावपाक सुद्दां मेळना. स्टाफ शॉर्टेज हा पयलीं पासून. आतां स्टाफ मागल्यार कितलो तेंप जालो, स्टाफ दिता अशें म्हणटा पूण अजून पर्यंत काय दिवना. आनी दुसरें ऑफीस आमी शिफ्ट करपाचें आसा पूण थंय ब्रिजाचें काम चलता म्हणून तें शिफ्ट करपाक मेळना. पूण थोड्या तेंपान शिफ्ट जातलें, थोडे दीस वतले ताका. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. ओर्ली बालवाडीत शिकपी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी हुस्को उक्तायला. थंयच्या वण्टीक वेरो गेल्यात आनी ताका लागून भुरग्यांच्या जिवाक धोको उप्रासला. अजापाची गजाल म्हळ्यार ही बालवाडी पंचायतीचे बिल्डिंगेन भरता आनी ती बेगोबेग सारकी करपाची गरज आसा. ओर्ले बालवाडीत शिकपी विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको उप्रासला. पंच वांगड्यांनी शिक्षण खात्या कडेन कागाळ केल्या, मात आयज वेर ही बिल्डिंग सारकी करूंक ना. सरकार स्वच्छ भारताक उर्बा दिता, मात ही बालवाडींतल्या विद्यार्थ्यांक संडास नात आनी देखून तांकां उक्ताडार सैमीक विधी करचे पडटात. कंप्लेन केला, लेटर केल्या, लेटर दाखयना. मागीर हांवें म्हणलें की फाल्यां भुरग्यांचेर पडली जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो. कित्याक पयर वादळ जाल्लें, त्या वादळाचेर काणकोण, कुंकोळी जायते अपघात जाल्यात. सो हाजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. तूं कितें अपील करता? हांवें कन्सर्न डिपार्टमेंट जे कोण आसा तेमी येवन त्या आंगणवाडीक, आमच्या व्हडलेचे आंगणवाडीक हेल्प करपाचो, ते कितें रिपेर करपाक. वायट कितें जावपा नाका, वायट कितें घडपा नाका म्हणून. कित्याक ती धाकटी भुरगीं, तेमचे रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो मागीर. मनसून लागीं पावला. मान्सून लागीं पावला. हय. तूं अपील कितें करता सर? ते जात तितले बेगीन येवन रिपेर करचे. ओर्लेच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.